नमस्कार, हांव अविता गांवस। आयज आमी एक नवी व्याकरणीक संकल्पना पळोवया, ती म्हळ्यार अव्यय आनी ताचे प्रकार। अव्यय आनी ताचे प्रकार ह्या संदर्भान कांय आमी देखी पळोवया। घर पयस आसा, घरां पयस आसात। वयल्या दोनूय वाक्यांनी घर, घरां ही नामां आनी आसा, आसात ही क्रियापदां वचना प्रमाण बदल्ल्यात वा तांचे भितर व्यय जाला, पूण ह्या दोनूय वाक्यांनी पयस हें उतर बदलूंक ना। चलो गाडये वयर बसला, चली गाडये वयर बसल्या। वयल्या दोनूय वाक्यांनी चलो, चली ही नामां आनी बसला, बसल्या ही क्रियापदां लिंगा प्रमाण बदल्ल्यात वा तांचे भितर व्यय जाला, पूण ह्या दोनूय वाक्यांनी वयर हें उतर बदलूंक ना। बुकलो आनी सुणो बसून आसा, बुकले आनी सुणें बसून आशिल्ले। वयल्या दोनूय वाक्यांनी बुकलो, बुकले, सुणो, सुणें ही नामां वचना प्रमाण बदल्ल्यात आनी आसा, आशिल्ले ही क्रियापदां वचन आनी काळा प्रमाण बदल्ल्यात वा तांचे भितर व्यय जाला, पूण ह्या दोनूय वाक्यांनी आनी हें उतर बदलूंक ना। आवय गे, म्हाका कांटो तोपलो, आवय गे, आमकां कांटे तोपले। वयल्या दोनूय वाक्यांनी म्हाका, आमकां ही सर्वनामां, कांटो, कांटे ही नामां आनी तोपलो, तोपले ही क्रियापदां वचना प्रमाण बदल्ल्यात वा तांचे भितर व्यय जाला, पूण ह्या दोनूय वाक्यांनी आवय गे हें उतर बदलूंक ना। हांगा दोन भुरगे पेरां खातात, ओमकार आनी साईनाथ पेर खाता। ओमकारान आनी साईनाथान पेरां खाल्लीं। वयल्या दोनूय वाक्यांनी ओमकार, साईनाथ, ओमकारान, साईनाथान ह्या नामां भितर विभक्तीक लागून बदल जाला। तशेंच पेर, पेरां ही नामां वचनाक लागून आनी खाता, खाल्ली ही क्रियापदां काळा प्रमाण बदल्ल्यात वा तांचे भितर व्यय जाला, पूण ह्या दोनूय वाक्यांनी आनी हें उतर बदलूंक ना। वयल्या वाक्यांनी पयस, वयर, आनी, आवय गे ही उतरां लिंग, वचन, काळ आनी विभक्तीक लागून बदलूंक नात वा तांचे भितर व्यय जावंक ना। व्याख्या पळोवया। व्याकरणांत अशीं कांय उतरां आसात जीं लिंग, वचन, काळ आनी विभक्ती प्रमाण बदलनात। त्या उतराक कोंकणी व्याकरणांत आमी अविकारी उतरां वा अव्यय अशें म्हणटात। अव्यय आनी ताचे प्रकार। आतां आमी अविकारी उतरां बद्दल वा अव्ययां विशीं अदीक म्हायती मेळोवया आनी ताचे प्रकार शिकुया। ह्या संदर्भान कांय देखी पळोवया। म्हजो भाव फाल्यां येतलो, सुणो सकयल बसला, जाणटेलो सवकास चलता, तो चड जेवलो। वयल्या वाक्यांनी फाल्यां, सकयल, सवकास, चड ही उतरां क्रियापदाच्या अर्थांत चड भर घालतात। व्याख्या। जें अविकारी उतर क्रियापदा विशीं अदीक म्हायती दिता वा क्रियापदाच्या अर्थांत आनीक भर घालता ताका आमी क्रिया विशेशण अशें म्हणटात।
गाय चड धवी आसा. तो भोव थंड उदक पियेलो. वयल्या वाक्यांनी चड, भोव ही उतरां विशेशणाच्या अर्थांत चड भर घालतात. व्याख्या: जे अविकारी उतर विशेषणा विशीं अदीक म्हायती दिता वा विशेषणाच्या अर्थांत आनीक भर घालता ताका आमी क्रिया विशेषण अशें म्हणटात. नुस्तेकान आज बेगीन आयली. तें काल उसरां आयिल्लें. वयल्या वाक्यांनी आज, काल ही अविकारी उतरां दुसऱ्या क्रिया विशेषणाच्या अर्थांत चड भर घालतात वा व्याप्ती दाखयतात. आज, काल ही जी आसा ती क्रिया विशेशणां, पूण हीच क्रिया विशेशणां आसा ती बेगीन आनी उसरां ह्या दुसऱ्या क्रिया विशेषणाच्या अर्थांत भर घालतात. जे अविकारी उतर दुसऱ्या क्रिया विशेषणा विशीं अदीक वा विशेष म्हायती दिता ताका आमी क्रिया विशेषण अशें म्हणटात. अव्ययाचो पयलो प्रकार आमी पळयलो तो म्हळ्यार क्रिया विशेषण अव्यय. आतां फुडलो प्रकार पळोवया. त्या संदर्भान कांय देखी पळोवया आमी. मेजा पोंदा माजर बसला. रजिया कडेन पुस्तकां आसात. सायमन मोटरसायकली वयल्यान पडलो. सीमा ताजे बरोबर सायकलीर बसलें. आवय भुरग्याक उखलपा खातीर धांवली. वयल्या वाक्यांनी पोंदा, कडेन, वयल्यान, बरोबर, खातीर ही उतरां वेगवेगळ्या उतरां मदले संबंद दाखोवपा खातीर वापरल्यात. ही उतरां नाम, सर्वनाम वा क्रियापदां पयलीं वा उपरांत येतात आनी तांचे भितरलो संबंध दाखयतात. उतरां मदले संबंध जोडून दाखोवचे खातीर कांय दुसरी उतरां उपकारायतात जी नामां, सर्वनामां आनी क्रियापदां हांचे उपरांत येतात. ह्या उतरांचो उपेग जाता तेन्ना नाम, सर्वनाम आनी क्रियापद हांच्यात कांय बदल घडटात. व्याख्या पळोवया. ज्या उतराचो उपेग नामाचो वा सर्वनामाचो संबंद ताच्या फुडल्या उतरा कडेन दाखोवपाक तेच भशेन क्रियापदाचो संबंध जोडपाक करतात त्या उतराक संबंधी अव्यय म्हणटात. देखीक, खातीर, पासून, बगर, लेगीत, कडेन आदी. अव्ययाचो दुसरो प्रकार आमी पळयलो तो म्हळ्यार संबंधी अव्यय. आतां फुडलो प्रकार पळोवया. त्या संदर्भान कांय देखी पळोवया. रॅमी आनी डॅरिक दोगूय नुस्तें गरयताले. जिवितांत त्रास काडले जाल्यार तूं सुखी जातलो. तो पयशे हाडूंक गेल्लो पूण बँक बंद आशिल्ली. पावस सिरंदरांनी रकलो म्हूण हुंवार आयलो. कोंकणी आमची आवय भास देखून ती आमी शिकूंक जाय. वयल्या वाक्यांनी आनी, जाल्यार, पूण, म्हूण, देखून ही उतरां दोन वा दोना परस चड उतरां वा वाक्यां जोडटात. व्याख्या पळोवया. उतरां वा वाक्यां जोडूंक वेगळें उतर उपकारावचें पडटा. हें उतर दोन वा दोना परस चड उतरां वा वाक्यां जोडपाचें काम करता. अशा उतराक जोड अव्यय म्हणटात. देखीक, तरी, नाजाल्यार, म्हणल्यार, म्हणून, कारण आदी. अव्ययाचो तिसरो प्रकार आमी पळयलो तो म्हळ्यार जोड अव्यय. आतां फुडलो प्रकार पळोवया.
त्या संदर्भात कांय देखी पळोवया. शी, म्हजे वाणेक शेण लागलें. शाब्बास, तुका पयलें इनाम मेळ्ळें. वा, तुजें घर कितलें सुंदर दिसता. आर्रा, तूं ह्या दिसांनी मस्ती करता. चली साडी पळयल्या उपरांत म्हणटा, आवय, ही कसली साडी हाडल्या गो. वयल्या वाक्यांनी शी, शाब्बास, वा, आर्रा, आवय ही उतरां आमकां मनशाचो भावना दाखयतात वा तांचे उमाळे व्यक्त करतात. मनीस उलयतना आपले उमाळे उक्ते करून सांगता. खोस, धादोसकाय, दूख, अजाप, आनंद असे जायते उमाळे उक्ते करून दाखयतना तो कांय उतरां उपकारयता. ह्या उतरांक हरशीं तसो कांयच अर्थ नासता, पूण उमाळ्या वांगडा ती आपसूक येतात आनी उमाळे कसले म्हणपाचे ते चड उक्ते करून दाखयतात. व्याख्या पळोवया. जें उतर उमाळे दाखयता वा उक्तायता त्या उतराक उमाळी अव्यय अशें म्हणटात. देखीक ओग्गी, आवयस, आब्बा, आवय गे, आरे रे आदी. अव्ययाचो चवथो प्रकार आमी पळयलो तो म्हळ्यार उमाळी अव्यय. आयज आमी अव्ययाचे 4 प्रकार पळयले. ते म्हळ्यार क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधी अव्यय, जोड अव्यय आनी उमाळी अव्यय. अव्यय आनी ताचे प्रकार तुमकां बेस बरे समजले आसतले अशी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं.